इलेक्ट्रॉल ऑफिसर आहा न्ही ताका प्रवीण आलेकराचेर कंप्लेंट दिल्ली आमी बिफोर 90 डेज. बाबा कितें जालां दोन ताका आमी कंप्लेनी दिली तेच्या फाटोफाट. आज पासून इलेक्शन कमिशनान ह्या गोंयच्या हितून जो इलेक्ट्रॉल ऑफिसर आहा तेणी आज पासून ती कसलीच ताका नोटीस धाडूंक ना. ती नोटीस कायद्या अंतर्गत धाडची पडटा. ती कंप्लेंट आमची अशी आसा प्रवीण आलेकरान दुसऱ्याची प्रॉपर्टी विलेज गिरीम सर्वे नंबर 5/12 ही दुसऱ्याची प्रॉपर्टी आणि आपली 5/2 प्रॉपर्टी ही गव्हर्मेंटाची परमिशन घेनासतना डेव्हलप करून एग्रीकल्चर प्लॉट सनद ना, TCP अप्रुवल ना, थर्ड मागीर पंचायतीचे लायसन ना, कन्स्ट्रक्शन लायसन कसलेच ना आणि तेणी प्रवीण आलेकरान गव्हर्मेंटाचो फोर्स घेवन BJPचो सपोर्ट घेवन आयज ती प्रॉपर्टी विदाउट सनद ही प्रॉपर्टी विकलेली आसा. आणि हायेन दुसऱ्याची प्रॉपर्टी हिणी 5/12 विलेज गिरीम ही आपले नॉमिनेशन फॉर्माचेर एफिडेविटीन तेणी 26 फॉर्माचेर भरलेली आसा. ही एक्चुअली ही तेजी प्रॉपर्टी न्हू म्हणून हांवें इलेक्शन कमिशनाक विथ पेपर प्रूफ दिलेले आसा. ही दुसऱ्याची प्रॉपर्टी तेणी आपली कशी दाखयली आणि तो डिस्क्वॉलिफाय कित्याक जावंक शकना म्हणून तेणी म्हाका कितें सांगलेलें आपणाक थोडो टायम जाय. ओके ऑफकोर्स डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरासून तेणी डॉक्युमेंट मागयता आमी सांगलेले आणि आमी हे जे डॉक्युमेंट जे दिलेले आमी घरा कडेन छापूंक ना. गव्हर्मेंटाचेच पेपर आमी ताका दिल्लेले आसा. तेणी फक्त व्हेरीफाय वचून करूंक जाय आसलें. आतां हो लॉंग प्रोसेस डिले कित्याक लागून करता की हो BJPचो MLA म्हणून आमकां तर इलेक्शन कमिशनाचेर डावट मारता. आणि इलेक्शन कमिशन ही न्यूट्रल बॉडी आणि आमी आयज इलेक्शन कमिशना कडेन पळयता आसतना एज अ न्यूट्रल बॉडी पळयता. कमिशन हे सपोर्ट घेता अशें तरी दिसता न्ही. आमी इलेक्शन कमिशन ही न्यूट्रल बॉडी म्हणटा पूण म्हाका हांगा कांयच दिसना इलेक्शन कमिशन ही न्यूट्रल बॉडी दिसत ना. BJPच्या अंडर काम करता आणि हेच्या फुडें हेजे सरकार जे येतले न्हू हे तांकां धरून करतले. आतां आमकां भंय कितें दिसता कर्नाटकान इलेक्शन आसा हेजेसून दिसता की BJPचे सरकाराक हे इलेक्शन कमिशन हे हांगा सुद्दां कर्नाटकान सुद्दां आयज ते सपोर्ट करतले. हेजेसून सिद्ध जाता की तेंच्यांनी जाय तशें वागपाचें गव्हर्मेंट ऑफिसरांक यूज करपाचें आणि इलेक्शन कमिशन न्यूट्रल बॉडी म्हणटा पूण हांगा तांकां सगळी फॅसिलिटी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया एज अ न्यूट्रल बॉडी म्हणून दिता जाल्यार हांगा न्यूट्रल खंय दिसत ना. हांगा अर्थिंग दिसता फक्त भितरसून सगळं सपोर्ट केलो अशें दिसता न्ही. आमी आयज कंप्लेंट दिवन अशें परत सेकंड रिमांयडर दिलेलो आसा की प्रवीण आलेकराक बेगींतल्या बेगीन डिस्क्वॉलिफाय करपाचें. आणि फाल्यां सेकंड ऑप्शन जर म्हाका विचारलें आतां कोणी की हायकोर्टान ऑनरेबल तूं हायकोर्टान वयतलो काय म्हणून हायकोर्टान गेल्या उपरांत गिरीश चोडणकर बाब 8 MLAचेर आयज डिस्क्वॉलिफिकेशन लागून हायकोर्टान गेल्लो आसा. आणि ऑनरेबल हायकोर्टाचे खंय तांकां खंय डायरेक्शन लागना. सभापती खंय हो गोंयचो आसता पूण ताका हायकोर्टाचें सांगपाचें आयकपाची गरज ना म्हणटा. पूण आतां आमी वयतले कोणा कडेन जर इलेक्शन कमिशना कडेन इतलो जर पावर जर आसा आणि इलेक्शन कमिशना कडेन पावर आसून जर BJPच्या सरकाराक इलेक्शन कमिशन जर भियाता आमकां भंय दिसता न्ही. हेजे फुडें आमी वयतले कोणा कडेन. मागता आमी बेगींतल्या बेगीन एका प्रवीण आलेकराक बेगींतल्या बेगीन डिस्क्वॉलिफाय करपाचें. आणि आतां ते 2024 जेन्ना इलेक्शन जातलें आनी ताका डिस्क्वॉलिफाय करून दोन्ही इलेक्शन वांगडा घेवपाचें म्हूण मागता हांव.